हेका आतां पळयात टॉयज बीन कांय नाका तर पांयां सॉक्स पळय जे मेळटा तें घालता हांव मिक्स मिक्स आं खेळ खेळ टॉय सगळें काडून दवरला आतां हें जाय आयदनां आतां भुरग्यांक टॉयज बीन हाडून दिवप ना घरचीं आयदनां दिवप न्हू रे आमी एक सुद्दां टॉयज हाडूंक ना आनी आतां घेत ना ताका आतां खेळूंक वाज आनी ताका आयदनांच जाय पळय बरो बसला हय इश्वीक इश्वीक बिजी आहा तो हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा हेका न्ही बांदून घालपा नाका सोड म्हणटा आनी सोडल्यार वाज हाडटा सारको आनी आतां आसता पळय न्हालो तो आपल्याक सकयल सोड बाथरुमान वयता आनी खंय खंय वयता तकली आपटून घेता हांगाच बस तूं जस्ट काय न्हाळेले आतां व्लॉग स्टार्ट करता रिमोट खंय गेले 12 जावंक ना अजून ओके आं हय हाय म्हणटा सगळ्या 1 मिनट राव तुमकां तो हाय म्हणटा खंय सगळे हाय म्हण मरे हाय आतां आवाज ना हाय म्हण हाय 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 तोंड पॅक ओके चला आतां या आमी किचनान आयज न्ही म्हाका मातशें किचन डीप क्लीन करूंक जाय खूब तेंप जालो किचनाक आमी क्लीन करूंक ना टायमूच मेळना सामकी चिमणी बीन हय चिमणी बीन न्ही सगळें धुळेन सामकें बुडला सारकें टायमूच मेळना सकाळीं उठले हेज्या भोंवळान न्हाले मागीर जेवण करता 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 म्हटल्यार आमचें 1-2 जाता जेयता म्हटल्यार मागीर हेज्या फाटल्यान हेका न्हिदोंक जाय एका एकदां न्हीद घालपाक गेलें हांव मातशें न्हिदता चिंत्ता की आयज न्हिदचें ना हांव बारीक बारीक काम करया किचनान पण जायना ताका न्हीद घालूंक वयता म्हाका हांगा झेम येता मागीर रिती ट्युशनांतल्यान येता साडे 4 ताका न्हीद म्हणटा हांव कित्याक रातचो मागीर तो स्टडीज करपा हें करता मागीर आमी संक उठ्ठा संक उठलें चाय पिलें मागीर परत रिती स्टडीज बी केन्ना करतलें सामकी चिमणी सामकें हें जाला धूळ पडला सारकें म्हटल्यार आयज बेगिना बेगिना कशें करून करता सो म्हटल्यार पयलीं रांदया रांदपाचें म्हटल्यार चिकन आसा बेश्टें सिंपल चिली पावडर घालून हांव पातळ ग्रेवी करतलें आनी तेज्या वांगडा करतलें बासमती रायस आयज काय म्हाका अशें व्हडलेशें करपाचें कांय ना म्हाका थंडी जाल्लें मातशें कमी आसा आतां आईकूय मातशें थंडी जाला सो म्हटलें चिकन करता हांवच करता म्हटलें तूं आनी करूंक वचनाका बेश्टें चिली पावडर हळदीचो पिठो गरम मसालो घालून पातळ अशें तें खूब बरें जाता तें पयलीं करून घेता मागीर हांव किचन न्ही क्लीन करता आनी हांवें किचना खातीर एक आयटम कितें ऑर्डर केलेलें येवन खूब दीस जाले घालूंकूच ना पळय हें अशें सो हेका म्हणटा एंटी स्लीप मॅट म्हणटा सो म्हाका हें मॅट न्ही खंय खंय घालूंक जाय खबर आहा पयलीं म्हाका डीप क्लीन करूंक जाय आतां हांव घालूंक शकना हांगासर म्हाका न्ही सगळें हें काडूंक जाय डबो बीन पयलीं क्लीन करूंक जाय आनी म्हाका तें मॅट घालूंक जाय मागीर हांगासर सगळें तें मॅट बीन काडूंक जाय आनी तें न्यू मॅट घालूंक जाय आनी सकयल एक मॅट घालूंक जाय म्हाका सकयल सगळें म्हाजें हें आयदनां बी आसा हांगासर सो हांगा हें सगळें काडून सकयल मॅट घालूंक जाय सो तें हाडून न्ही खूब दीस जाले करपाकूच टायम ना म्हटल्यार आयज पळयता आयज म्हाका तें क्लीन करूंक जाय चिमणी बीन चिमणी बीन क्लीन करूंक जाय खूब धूळ जाला पळोवंक बरें दिसना हांव आनी ती हावज हेल्पराक बी सांगना कित्याक ताका मातशें कॅर घेवन करचें पडटा तिमी सामकी गडबड करता आनी वयता सो तांकां हांव किचन बिचन क्लीन करपाक सांगना हांवच करता सो मातशें कॅर घेवन तें करचें पडटा सो ताका लागून ओके सो हांव चिकन पयलीं हांव करी करता एकदां रांदपाचें काम जालें न्ही मी शिव येतलो जेतलो वयतलो ताका आयज बेगिना वचूंक जाय सो ताका लागून सो चिकन फ्रिजीन दवरलेलें हांवें जालें तें सारकें पयर हांवें तें सुक्का केल्लें न्ही जस्ट थोडेशेंच उरलां सो आयज करी करता पळयात तें दार ओपन आसलें गेलो ताका सोडलें हांवें तो रडपाक लागलो घे 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 च्या कर घे घे च्या कर परत भायर वयता च्या कर सगळे फुल्ले बिल्ले सगळे वॉश केले हांवें खाताना बीन ताका म्हणजे हांव ताका सॅरलॅक भरता न्ही ताका कितें हातीन कितें टॉय बीन दिता तो मातसो खेळटा तोंडाक घालता सगळें सॅरलॅक बीन लागता हितून बरें वॉश केलें चल आयदन बीन दिलें न्ही एक 10-15 मिनटां बरो खेळटा ओके सो चला हांव न्ही बेगिना बीन रांदता
दाखय तू काय शेअर करना ऑलरेडी तुका शेअर केला म्हणजे काय नाही व्हडलेशें कांदो टमाटो आलें लसूण पेस्ट घालपाचें बरें फ्राय करपाचें मागीर हळदी पिठो गरम मसाला आनी चिली पावडर इतकेंच आनी उदक घालपाचें इतकेंच काय व्हडलेशें कांय ना ओके चला. सो हांगासर पळय काम करतना मदीं मदीं पांया कडेन येता जाल्यार आयदनां च्या करून जालें तें पळय मॅट काडून दवरलें की केलें ताणें. हांव हांगा कांदे कट करतालें हांव पांयाच्या मदीं 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 येता. चल आजी आपयता वच भायर वच चल चल तकली आपणून घेतलो हांगासर एबे आं आई मेळटा आई म्हण हय मदीं मदीं घुसता खंय तकली धाडून घेता. आतां न्हिदतलो थंय तर न्हिदलें की मागीर टेंशन ना. चल असोच करता पांया कडेन येतालें म्हाका हें दार बंद केलें न्ही जायना काम करपाक म्हाका उजड जाय हय येता मदीं मदीं आतां बेळा दार ओपन केला हांवें पळयता आतां येतलो पळय. सो हांगासर म्हाजें चिकन करी सिंपल तुमकां जाय जाल्यार हेतून न्ही बटाट बी घातले आतां हांव बटाट घालना की आमगे बटाट न्ही कोण खायना हें खूब बरें लागता. हेज्या वांगडा न्ही बासमती रायसूच करूंक जाय खूब बरें लागता आनी स्पायसी तिखट बिकट मागीर गरम मसाला खूब कमी घातला हांवें. ओके सो हें जायत येयलां म्हाजें हांगासर हांवें दवरलां धाकटोसो बिटरूट दवरला बिटरूट सलाड करतले तशें उरता आमगे बिटरूट. न्यूज पळयताले सो सिलिंडर खंय शॉर्टेज जावपाचें आहा खंय सिलिंडर बेंगलोरार मी सगळें रेस्टॉरंट सगळें बंद खंय कित्याक शॉर्टेज ऑफ सिलिंडर कित्याक तें वॉर जालो आनी ताका लागून आनी जस्ट आतां न्यूज पळयली की UAE सुद्दां आजून अटॅक करता आजून सोंपत ना 10 दीस जाले हेंचे जायना. ओके सो हांवें जस्ट आयज न्ही मसाला बी ऑर्डर केले रुबिना म्हणपाले आपल्याक थोडे गरम मसाला जाय म्हणपाले ऑर्डर कर ते आतां वयतले न्ही दुबय जस्ट ताका 2 पॅकेट आमकां 1 पॅकेट आनी थोडे गंवाचें पीठ नाशण्याचें पीठ ऑर्डर केलां हांवें. आमकां एकूच रुबिनाक 2 पॅकेट ताका 2 जाय खंय आनी हांगासर सगळें हांवें गंवाचें पीठ न्ही हांव केन्ना न्ही 5 किलो ऑर्डर करतालें पण दीस टायम न्ही हांवें फक्त 2 किलो ऑर्डर केला कित्याक आमी ज्वारी मागीर बाजरा हेजी रोटी करता न्ही मागीर पीठ मागीर तशें उरता सो जस्ट थोडे ऑर्डर केला हांवें मागीर जाल्यार ऑर्डर करूंक मेळटा. आनी हांवें ऑर्डर केला चणा मागीर चण्याचें पीठ तांदळाचें पीठ आनी हें आसा नाचणीचें पीठ. सो तुमकां खबर आहा न्ही हांवें ब्लिंकिटांतल्यान कोथमीर ऑर्डर केलेली कोथमीर खूब आहा तें सो म्हटलें कोथमीर वडी करून दवरली न्ही फ्रिजीन एक फ्राय करून खावपाक बरें लागता दाळ बी आसलें सो ताका लागून रावलें हांव हेका चण्याच्या पिठाक. सो कोथमीर पळय कितलें आसा सो हेजें म्हाका आतां कोथमीर वडी करूंक जाय आतां करचें ना हांव की आतां म्हाका किचनाचें काम करूंक जाय पयलीं क्लिनींग तें मागीर पळोवया. ओके सो चला सलाड बीन करूंक येता शीत दवरता मागीर मेळटा तुमकां. म्हाका न्ही लास्ट टायम मॅसेज कमेंट केल्लेले की जे हांवें बेंगॉली रायस ऑर्डर केल्लें न्ही एमॉझॉनांतल्यान तें पॅकेट दाखय म्हणजे पॅकेट अशें आसा गोबिंदो भोग म्हणटा ताका दावत आनी तुमकां हें ऑनलायनूच मेळटलें आनी ते तांदूळ न्ही अशें आसता बासमती भशेन लांबट नासना पळय अशें आसता पण एकदां तुमी जें शीत केलें न्ही आवय फूल घरान सामको वास मारता जे आमी नॉर्मली जे बासमती हाडटा पळय तितले वास येना हेजे न्ही एक सिटी मारले न्ही इतलो बरो वास सुट्टा घरा कडेन पण तशें आसलेलें 1-2 कप आसलेलें म्हटलें आयज तेजें शीत करया. सो आयज हांवें इशिकाक न्ही खिचडी रायस आनी मसूर दाळ थोडे घातला आनी बटाट आनी कॅरट चड घातला कळ्ळें न्ही आनी हांवें हांगासर जिरा पावडर करून दवरला जस्ट थोडेशें न्ही खिचडीक न्ही जिरा पावडर घालूंक जाय. सो जालें म्हाजें शिव आयला जेवपाक सो म्हाजें शीत जालें आनी हांगासर हांवें केला बीटरूट सलाड केला जस्ट थोडेशेंच केला हांवें पळय जस्ट थोडेशेंच केला. The next day. सो हें आसा नेक्स्ट डे हांव व्लॉग करता एक्चुली जालें कितें काल बिना रांदलें मागीर चिंतलें की थोडें किचन सगळें आयज क्लीन करया म्हणून पण एकदां भुरग्याच्या बोवाळान न्ही तुका सांगू कांयच काम जायना मागीर उशीर उठलो मागीर रितुकाचें सगळें पळय म्हटलें न्ही म्हाका टायमूच मेळोंक ना करपाक सो म्हटलें हांवें चिंतलें की आसूं म्हटलें आतां आनी काय हात लावप ना किचनाक कित्याक तें बारीकशें काम न्हू तें ताका लागून सो म्हटलें नेक्स्ट डे आमी करया म्हटलें सो नेक्स्ट डे हो आसा नेक्स्ट डे चिंतलें की आयज कशें करून बेगिना करया म्हटलें सो सगळें चिमणी
दिसांनी न्ही हांवें बरें पुसून काडलें आनी तुमकां सांगता इतले धूळ पडलेले. सो पयलीं कितें जातालें इश्यू जावचे पयलीं सदांच क्लीन करताले पुसताले जाताले. तर आतां न्ही जायना सगळें करपाक आनी तुमी पळोवंक शकता इतले ताका धूळ बसलेले. सो ते किचन क्लिनर स्प्रे केले न्ही ऑटोमॅटीक सगळे जे धूळ आहा पळय किंवा ऑयल स्टेन्स आहा पळय इजिली भायर येता. सो ते आसा म्हण मातशें बरें पडटा, ताका चड टायम लागना. सो पयलीं कितें करतालें हांव बेकिंग सोडा बी घालून करतालें, ताका खूब टायम लागतालो. सो जेन्नाचें हांवें हें ऑर्डर केलां न्ही किचन क्लिनर इजिली भायर येता. स्प्रे करप आनी 1-2 मिनटांच रावप इतलेंच इजिली ते ऑयल स्टेन्स बी भायर येता. सो चिंतलेली की आयज चिमणीचे प्लेट्स बीन काडया नाका म्हणून. सो म्हटलें चल एकदां हांवें हात घातलात न्ही सो हेंय काडया म्हटलें. सो खूब अशे ऑयल स्टेन भरलेले. हांवें इश्वीक जावचे पयलीं हांवें क्लीन केलेले चिमणी मागीर हांवें क्लीन करूंकच ना. सो आतां एक 10 म्हयने जाले सो हांवें क्लीनच करूंक ना. तुमी पळोवंक शकता इतले ऑयल स्टेन्स भरलेले. सो ताका बरें हांवें स्प्रे केलें आनी सगळें कॉटन वायपांनी हांवें सगळें ताका पुसून काडलें. सो पुसून न्ही बरें वॉश करून ताका भायर न्ही हांवें सुकोवंक घातलां. सो ऑलमोस्ट न्ही म्हाजें सगळें क्लीन जाल्लें आसा. ओके तो करून घेता मागीर तुमकां मेळटा हांव. सो फायनली जालें म्हाजें. दिसता इजितलें ना तें तशें चिमणी ते प्लेट्स न्ही घासपाकूच टायम जालो. इतले ऑयल स्टेन भरलेले आनी थँक्स टू किचन क्लिनर ते आसा म्हणून अशें बरें. ते एकदां स्प्रे केलें न्ही सगळें ऑयल स्टेन इजिली भायर येता. ते आसा म्हणून बरें जालें. जस्ट थोडेशें उरलें ऑर्डर करूंक जाय. हांव उठलो शिव आत्तां येयलो जेयलो आनी गेलो. हांवें बिना रायस दवरले कालचे चिकन ग्रेवी आसलेलें जेवन चल म्हणटा रातचे पळोवया कितें करपाचें. सो प्लेट्स बीन सगळें हांगासर दवरला सुकपाक. ते एकदां सुकले की मागीर सगळें ताका वयर घालतले. इश्यूकाक दवरल्या खिचडी मागीर येतलो रितीव येतलो जालें. आतां क्लीन मातशें बरी दिसता. सो हें हांवें हांगा दवरलां. हें न्ही फाटल्यान आसतालें ते मागीर काडटना न्ही पडटालें. सो म्हटलें हें हांगा दवरया. सो बरें सगळें पुसून काडलें वयर सगळें हें पळयात. सो जालें एकदांचें फक्त मागीर ते बरें सुकले की मागीर ताका वयर घालतलें हांव. ओके सो चला म्हाका आनी कपडे चेंज करून न्हांवून येवंक जाय कित्याक बरो हितून सगळें स्प्रे बीन केलें उसळ्ळा ताका आतां घेवंक ना हांवें. तो मागीर ताका आतां खिचडी बीन भरोवंक जाय न्ही. सो म्हटलें पयलीं सगळें वॉशरूमाक सो पयलीं म्हटलें शावर बी घेवन येवया. ओके चला मेळटा मागीर तुमकां. सो आकाश घेवन येयला आमकां पेडा हाडला. फाल्यां आमकां बिर्याणी पार्टी दिता खंय. पयलीं मम्मीक दी. खंयची गाडी शिनात TVS एल्टॉक घे घे खाय. फाल्यां आमकां बिर्याणी आयज गोड फाल्यां तिखट घे. तेगे बरें हाडला. आकाशान मेहनत करून गाडी घेतला न्हू आकाश. कशी दिसता तुका बरी दिसता न्ही. हय कितें इश्यू खायना ताका इल्लेशें घातला तोंडाक. सो हेज्या फुडें हांवें घातलेली क्लीप जे आकाशान गाडी घेतला ते तुमकां शेअर केला हांवें. तो इल्लो स्वीट दिवपाचो काल तो इल्लो. सो हांवें ते शूट करून दवरलेलें. सो म्हटलें आयच्या लागून तुमकां शेअर करया म्हटलें. सो टायम जालो आतां 8 जावपा आयली. सो आमची युट्यूब फॅमिली येयल्ली रोशेल. कांय शूट बीन करूं ना कित्याक म्हाका पयस सांगलेलें कांय शूट बीन करनाका म्हणून. तर ते येयले जस्ट आत्ताच गेले. ओके आनी येतना हांव बरें तोतापुरी मँगो घेवन येयला. ताका तुका हांगासर न्ही अशें विसरल्या कितें म्हणटाय का ते क्रिसमसाक बीन दिता न्ही ते एक हाडला. आनी एक आनी बरेंशे व्हडले दिया आसा. हें पळय असले व्हडले दिया खूब लायक जालो म्हाका. खूब व्हडले हांवें. ओके आनी बरेशे 2 बावल सूप हें पळयात. सो हे 2 आसा अशें बावल सूप आनी तोतापुरी मँगोज तेंचे झाडाचे खंय ते तोतापुरी मँगोज. ओके मातशें मोव जाला. म्हाका दिसता स्वीट आसल्यार बरें जातलें खावपाक. इफ मातशें खंयचे कच्चे आहा पळय ते आई म्हणपाली आपूण पिकल करता म्हणपाली. आनी इशुका कपडे आनी तिका एक हाडले तेंच्यांनी कलर ते घेवन गेले तो भितर. सो हें पळयात. सो ऋत्विकाक हाडला एक एंग्री बर्ड. यो रे रिश्वीक न्ही सामको उलटा सारको एक जाग्यार बसना. आनी हें इश्विकाक. ओके सो हें सगळें घेवन येयलें तें येताना.
सो तेंच्यांनी पणजी काम आसलें सो तेमी पणजी 2 दिसांनी मी रावपा येयला सो म्हटलें पणजी येयलात न्ही तशी तुमी आमगेर येयली ओके. सो काडून दवरूंक जाय आनी आयज म्हाजें किचन क्लीन तो एक काम जालें. आतां हें म्हाका मॅट घालूंक जाय पळयता फाल्यां जाल्यार फाल्यां घालता आतां जावचें ना कित्याक सगळें सामान काडूंक जाय आनी भितर मॅट घालूंक जाय आनी परत दुसरें सामान दवरूंक जाय. हांव घेवन येयलो हो कलर बिलर घेवन वयता तो हें घाल्लें तेणें रशनान. तर एक बेबी आसा 7 month क्यूट सामकें एवढें कलर दवर असले कलर सेम आहा तुझे सगळे यूज करता. हांव म्हटलें फेण्या कडेन आहा थोडे ना थोडे आहा बरें ओके. सो आयचे दीस इतलेच ओके. जे कितें आहा तुमकां शेअर केला ओके. सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ.